खेळा मंत्री गोविंद गावडेन फातोड्डा स्टेडियमाक मंगळारा सकाळी अचकीत भेट दिली। या वेळार मैदानाचेर नितळसाण नाशिल्ल्यान तो चाळवलो। कोच वेळार येवंक नाशिल्ल्यान कोचाचे सस्पेंड करपाचो आदेशूय तांणी दिलो। मैदानाचे साधन सुविधेची जतनाय घेवपाक नेमिल्ल्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष कामार ना म्हण गोविंद गावडेन अधिकाऱ्यांचेरूय फोग काडलो। फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयच्या खेळा मळाचे रोड मॅप तयार करपाचो आदेशूय आपणे अधिकाऱ्याक दिला अशी माहिती या वेळार गोविंद गावडेन दिल्या। या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा भितर आज म्हाका आढळलेले आसात। एक म्हणल्यार सातत्यान आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट द टायम। बरेचशे कोचीस अजून पर्यंत टायमाचेर ना। आय हॅड गिवन अ इन्स्ट्रक्शन, आय हॅड गिवन अ डायरेक्शन टू द डायरेक्टर ऑफ द कोचिंग की जो कोण टायमार आज पावना। आणि आय हॅव इंटरेक्टेड विथ जे भुरगे जे एक्सरसाइज करपाक येतात, ते भुरगे हांगसर प्रॅक्टीस करपाक येतात, ताचे कडेन हांवें इंट्रॅक्शन केल्लें आसात। तांच्या म्हणण्या प्रमाणे जे काही गोष्टी लेट कमर्स आयिल्ले आसात तांकां हांवें सस्पेंड करपाचे पयलीं ऑर्डर दिल्ली आसा। दुसरी गोष्ट, एनवायरमेंट जर आमकां क्रिएट जर करपाक जाय स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जाल्यार तुका क्लिनलीनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। हें सामकें शेबी जाल्लें आसा आनी त्या संदर्भान जो स्पोर्ट्स मॅनेजर, जो कॉम्प्लेक्साचो मॅनेजर आसा ताका हांवें सांगिल्लें आसा। तिसरी अत्यंत म्हत्वाची गोष्ट आसा की आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर भरपूर आसा पूण मेंटेनन्स ना, ते सगळे पाड घालून दवरलेले आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान फॉर एग्जाम्पल आमी एक स्विमींग जो पूल जो आसा त्या स्विमींग पुलाचे 8 दिसां भितर काम करपाची इन्स्ट्रक्शन हांवें दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे जी कितें फॉर्मेलिटीज आमकां करपाक जाय ती फॉर्मेलिटी आमी करून हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें जें आसा तें अशेंच पाड पडिल्लें आसा, पयलीं पाडांक उडिल्लें आसात, ते आज मुखार रिनोवेट करून ताका परत एक फायन टचअप दिवन मुखार व्हरपाचो एक जबाबदारी हांवें घेतिल्ली आसा आनी अशे तरेचे डायरेक्शन्स हांवें आज जो आमचे एसएजीचे इंजिनियरींग सेक्शन जें आसा ताका दिल्लें आसा। गोंयच्या विजेच्या उणावाचो प्रश्न उक्त्या बाजारांतल्यान वीज विकत घेवन सुटावो करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हणला। ह्या विशींचो प्रस्ताव हांव मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाचे कडेन मांडटलो अशें तांणी म्हटलां। गोंयाक सध्या 125 ते 150 मेगावॉट विजेचो उणाव जाता। विजेच्या उणावाक लागून राज्यांतल्या उद्देगाचेर परिणाम जाता असो हुस्को गोंय उद्देगी संघटनेन सरकारा कडेन उक्तो केल्लो। दत्तगड बेटोड्या फाटल्या 15-20 दिसां सावन डेंग्यूचे अदमाशेक 10 दुबावीत दुयेंती सांपडल्यात। स्थितीचेर नदर दवरपा खातीर फोंडें मुळाव्या भलायकी केंद्रा वतीन विविध उपाय येवजण्यो केल्यात। सोमारा थळाव्या पंचायत मंडळा वांगडा वाठाराची पळोवणी करून लोकां मदीं डेंग्यू संबंदीत जागृताय केली। टँकरांतल्यान पुरवण जावपी उदक चड दीस सांठोवन दवरिल्ल्यान डेंग्यू पातळपाची भिरांत उक्तायता। गोवा डेअरीच्या दुधाचे प्रेस 4 रुपयान वाडले। सोमारा सरकारान गोवा डेअरीची दुधाची प्रेस वाडोवपाची शिफारस मान्य केल्या। वाडिल्ल्या 4 रुपयांतले 2 रुपया दूध शेतकाराक वतले जाल्यार उरिल्ले 2 रुपया गोवा डेअरीक वतले। दुधाच्यो किमती वाडिल्ल्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी जाहीर केले। कांय दीस फाटीं दुधाचे प्रेस वाडोवपा खातीर गोवा डेअरीन पुराय गोंयांत सर्वेक्षण केल्लें। इतले मजगतीं गोवा डेअरीचे व्हड भानगडीचे आरोपूय जाताले। शेतकारांची मागणी वाडटाली। निमणे सरकाराक दुधाचे प्रेस वाडोवपाचो निर्णय मान्य करून घेवचो पडलो। म्हारगायेक बेजारिल्ल्या लोकांचेर आतां दुधाचें संकट येत काय कितें असो भंय आयिल्ल्याचें दिसता। साळन्हयचे शिमेर दर दिसा सुमार 15,063.46 किलोलिटर दर दिसा घाणयारे उदक सोडटात अशी माहिती मेळ्ळ्या।
वेवस्थीतसाण उदकाची वेवस्था नाशिल्ल्यान हे उदक न्हंयेत सोडटात, ताका लागून व्हड प्रमाणात प्रदूषण जाता. वेर्णा, नुवें, माजोड्डा, सेरावली, वार्का, कारमोणा, असोळणा, केळशी आनी आंबेली ह्या वाठारांतल्या लोकांक घाणयारें उदक सोडपाक वेवस्था नाशिल्ल्यान ते लोक घाणयारें उदक न्हंयेत सोडटा अशें कळटा. म्हज्या सांखळे मतदारसंघा वांगडा राज्यांतल्या प्रत्येक घरान एक तरी तरणाटी स्वावलंबी आत्मनिर्भर जाताना तांणी हेरां खातीरूय एक रोजगार निर्मीत करची हें म्हजें सपन आसा. हे खातीर खुबश्यो येवजण्यो राबयतलो. ताका लागून युवांनी पुरायेन सहकार्य करचें. सरकार तुमकां साथ दितले अशी खात्री मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. सांखळे रवींद्र भवनान शेनवारा सकाळीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाच्या जनता दरबारान जनतेच्यो समस्या प्रश्न आयकून घेतल्यो. आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण गोंया खातीर प्रत्येक विभागान व्हड संद आसा. खुबश्यो येवजण्यो आसात, कांय नव्यो येवजण्यो राबयतले. भाजीपालो, दूध उत्पादन, नुस्तें उत्पादन, कोंबड्यो पाळप, शेती बागायती, फुलां फळांचे बागेची निर्मिती, हस्तकला, केटरिंग अशा सगळ्या मळांचेर गोंयान पुरायेन स्वावलंबी जावपा खातीर आपूण यत्न करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी काल गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. गोंयच्या शेतकारांक प्राधान्य दितलो तशेंच गांवठी भाजयांची चडांत चड पिकावळ घेवपाक शेतकारांक उर्बा दितलो. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो तांचे मेरेन पावयतलो अशें गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हांणी अध्यक्षपदाचो ताबो घेतकीर पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. खूब शेतकरी आहा, शेतकार भावांक आमच्या प्राधान्य दिवपाक लागून आमी अवश्य आमच्या प्लॅनिंग आसतलें की गोंयान तयार जावन भाजी विकपाक जाय. आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली क्वॉलिटी बरी दिवपाक. कळ्ळें न्हू, लोकांचो विश्वास संपादन करपाचें काम आमी करताले. गोंयकारांचे विश्वास संपादन करपाचें. क्वॉलिटी जर बरी येयली लोक खूश जातले. देशांतल्या कोरोना दुयेंतींचे संख्येत 90% वाड जाल्या. ताका लागून कोरोनाचे आनीक एक ल्हार येतले हे विशीं हुस्को उक्तायतात. फाटल्या 24 वरांत 214 कोरोना दुयेंतींक मरण आयलां. हातूंत केरळांत 212 मरणांची नोंद आसा. जाल्यार 2183 नवे दुयेंती सांपडल्या. सध्या देशांतल्या सक्रिय कोरोना दुयेंतींची संख्या 11,542 इतली जाल्या. गोंयान आयतारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. आयतारा 6 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. आयतारा 319 चाचण्या उपरांत 6 दुयेंती मेळ्ळे, जाल्यार 4 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. गोंयान टायगर रिझर्वाची गरज ना. राना मंत्री विश्वजीत राणेच्या ह्या विधानाचेर विरोधी पक्ष नेते मायकल लोबोनकर टिका केल्या. वाघ केन्नाच मायग्रंट नासतात. पुराय रान जनवाराचेंच. ताका लागून गोंयान टायगर रिझर्व नाका अशें म्हणप चुकीचें थारता अशें लोबो म्हणटा. वेवस्थीत तरेन पळोवणी आनी अभ्यास करून टायगर रिझर्वाची करपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या. That full forest which is there, there are tigers, leopards, all wild animals moving over there. No, the migrants Continuously. They cannot be called as migrants. Migrant म्हणजे कोण नाच. थिंगा टायगर्स म्हणटा पळय. आतां गोंयान दुसरे लोक येता ते थोडे जाण मायग्रंट येता कामा खातीर. ते कामा खातीर येयना. दॅट इज देअर फॉरेस्ट. ते तेंचे फॉरेस्ट आनी तेजे खातीर जे कितें करपाक जाय सरकारान तें करचें. आमी तेजेर आडखड पांय हाडिना.
आनी कोण एनवायरमेंटलिस्ट सगळे डिमांड करता की टायगर रिजर्व जावचो. तेजेर पयलीं धाकटुली एक स्टडी करूंक जाय, टायम बाउंड 6 months स्टडी करूंक जाय, रिपोर्ट दिवपाक जाय की एफेक्ट कितले जातले फॅमिलीज पळय त्यो रिजर्वान आनी कोर एरिया आनी बफर. आनी बफर गोंयान उपकारचो ना, कित्याक गोंयान फॉरेस्टाक तेकोन घरां आहा, भरपूर घरां आहा, विलेजीस आहा आनी थिंगा हॉस्पिटल्स आहा, बाकीचे वस्तू आहा, सगळे मार्केट आहा, सगळें आहा. सो ते बफर म्हणटा पळय तो थिंगा जावंक जावचो ना. टायगर रिजर्व करपाचें हें सगळें हें आहा काम आहा ते स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंटर गव्हर्मेंट. फाटल्या 3 म्हयन्यांसावन गृह आधार येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक कित्याक मेळूंक ना हाची जाप विरोधी पक्ष नेत्यान सोमारा समाज कल्याण खात्याच्या संचालकाक भेट घेवन विचारली. लोकांचे पयशे आडोवन दवरूं नाकात अशेंय तांणी म्हणलां. सरकाराक लोकांचे पडिल्ले ना काय कितें असो प्रश्नूय मायकलान ह्या वेळार केला. गृह आधार वांगडा समाज कल्याण खात्याच्या हेर येवजणीचे पयशे ज्येश्ठ नागरीक, विधवा बायलांक तशेंच हेर लाभार्थ्यांक मेळूंक ना असोय आरोप मायकलान केला. सी एवरी मंथ म्हाका दिसता 1 तारीख जाले पयशे अकावंटान येवपाक जाय. कित्याक हे लोक जे आहा कोणें हे पयशे मागल्या आदीसून पयशे रिसीव करता आनी हे लोक मागता, हे गरीब लोक. दीस इज विडो पेन्शन, मागीर सिंगल वुमन जे आहा, मागीर स्पेशल चिल्ड्रन ऑर वी कॉल दॅम हँडिकॅप भुरगीं जीं आहा आनी सिनियर सिटीजन. हे पयशे एवरी मंथ येवपाक जाय. बिकॉज वीथ दीस मनी दे प्लॅन द होल मंथ. आख्खो म्हयन्याचो जो प्लॅनिंग आहा ह्या 2,500, 3,000, 3,500 अशें येता ते. हँडिकॅप मनशाक, स्पेशल चायल्ड तेंकां 3,500 येता, कोणाक 3,000 येता, कोणाक 2,500 येता. आनी हे जे पयशे आहा जो तर तेंकां एक 8 दीस चुकत जाल्यार तेंचे सगळे चुकता. या एका वर्सा भितर मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटाचें नूतनीकरण करपाचो निर्णय नुस्तेमारी खात्यान घेतला. नुस्तें मार्केटाची बिल्डींग बांदपाच्या कामा खातीर जून 2018 बुनयाद फातर बसयिल्लो. मात इतके असून हें काम हुमकळून उरिल्लें. त्या उपरांत आतां मार्केटाचें काम पुराय करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ह्या बिल्डिंगेंत कोल्ड स्टोरेज तशेंच हेर म्हत्वाच्या अत्याधुनीक सुविधा आसतल्यो. तशेंच 13 कोटी रुपया खर्च करून हो मार्केट प्रकल्प उबारतले. नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेचें बांदकाम GSIDC करतले. चौदा एप्रिलाक आंबेडकर जयंती, 15 एप्रिलाक गुड फ्रायडे, शेनवारा आनी इस्टर संडे ह्या निमतान सरकारी कर्मचाऱ्यांक सेगीत 4 दीस सुटी आशिल्ल्यान पर्यटकांनी आनी थळाव्यांनी दर्यादेग मजा करपा खातीर व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. सुटयेच्या ह्या काळात दर्यादेगेचेर वट्ट 12 पर्यटकांचो जीव वाचोवपा खातीर जीवरक्षकांक येस आयलो. हातले पाळोळे दर्यादेगेर 8 जाणांचो जीव वाटयले जाल्यार कोलवा दर्यादेगेर एका थळाव्या तरणाट्याक जीवरक्षकांनी वाचयलो. तशेंच दूधसागर, बागा आनी कलंगूट ह्या दर्यादेगेर लेगीत पर्यटकांचे जीव रक्षकांनी वाटयले. पणजे फामाद नॅशनल थिएटर ह्यान फुडें पणजे दिसचें ना. हें थिएटर 1935 वर्सा सुरू केल्लें. थिएटराचो धनी आनी पणजी महापालिके मदीं ह्या थिएटरा विशीं आशिल्ले कबलात नोव्हेंबर 2005 वर्सा सोंपिल्लें. त्या उपरांत नॅशनल थिएटर बंदूच आशिल्लें.
थिएटराची वास्तूय सामकी बाबत परिस्थिती आशिल्ली. आतां हे थिएटरान मोडून थंय नवीन वेवसायीक बिल्डींग उबारपाचो निर्णय पणजी महापालिकेन घेतला. हे खातीर नॅशनल थिएटराच्यो आतां पणजेकारां खातीर उरतल्यो त्यो फकत यादीच. नामने थिएटर म्हणजे नॅशनल थिएटर हें सगळ्यांक खबरूच आसा. आमच्या फाटल्यानूच जे थिएटर आसा त्या थिएटरान लोक नवी नवी पिक्चरां नवी नवी चित्रपटां जेन्ना रिलीज जातालीं तेन्ना व्हडे उमेदीन येवन ते पिक्चरां पळयताले. तेच लोकांक आतां हांगासर हे थिएटर पळोवपाक मेळचें ना. हाचें कारण म्हणजे हांगासर एक व्हडलो प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट जावपाचो आसा आनी अशें CCPन निर्णय घेतला. पणजे सिटी ही बदलत वयता आनी बदलत्या काळान हांगासर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले बिल्डिंग्स जायत आसा आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार जे आदले वास्तू आसात ते खंय तरी नश्ट जायत आसात. जे तेतूंतलीच हें एक थिएटर जें आतां आमकां पळोवपाक मेळचें ना. गेलीं कितलींशींच वर्सां हें थिएटर बंद आसा. हाचो कोणूच कित्याक आस्वाद घेयनासतलो. हांगासर आतां व्हडलो प्रोजेक्ट जावपाचो आसा. तो प्रोजेक्ट जे लोक पयलीं हांगासर थिएटर पळयताले तांकां आतां हांगासर एक मॉल किंवा व्हडल्यो बिल्डिंग्स अशें पळोवपाक मेळटले. गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर. गोंयच्या समाज कल्याण खात्याची मुखेल कार्यालयाच्या इमारतीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. 110 वर्सां पोरण्या ह्या इमारतीची जतनाय जाय तशी घेवंक नाशिल्ल्यान ताची ही अवतिकाय जाल्या. ह्या इमारतीचो उद्धार सरकार केन्ना करतलो काय? पळयात गोमंतक TVचो हो खासा रिपोर्ट. जे खातें समाजाचें कल्याण करता त्या खात्याचें हेड ऑफिस आयज सामकें बाबत परिस्थितीन आसा. ही परिस्थिती कित्या खातीर जाली हेची जाप स्वता सरकारा कडेन आसा काय ना हो खरोच प्रश्नचिन्ह आसा. ही जी बिल्डींग तुमी पणजेंतली पळयतात ती 110 वर्सां जाल्ली बिल्डींग. तितून अत्याधुनीक सुविधा कांयच ना. म्हत्वाचें म्हटल्यार ना कॉम्प्युटरायजेशन धड जाल्लें ना जावं जे फर्निचर जावं तो सुद्दां धड ना. सामक्या बाबत परिस्थितीन हांगल्ले कामगार कर्मचारी हांगा काम करतात. म्हत्वाचें म्हटल्यार समाज कल्याण खात्याच्या वेगवेगळ्या येवजणें खातीर राज्य सरकारान म्हणजेच हालीं मुख्यमंत्र्यान बजटान 464 कोटी पूज्य 83 लाखाची तरतूद केल्या. समाजाचें कल्याण करपा खातीर इतको निधी सरकार ह्या खात्याक दिता. मात खात्याच्या बिल्डिंगेचें कितें? पणजेंतले मोठमोठ्या खात्यांचे जे मुख्य ऑफिसां आसा हेड ऑफिसां आसा ती आयज चकचकीत जाल्ली आसा. पूण तरी आसतना आजुनूय समाज कल्याण खात्याची बिल्डींग मात आपल्या रिनोवेशनाची वाट पळयता. We are even our director. We have already spoken to our higher ups also. Everybody know. We are absolutely. We'll see to it that we'll be having some better place. In town only. We will be trying that. ये कब तक हो सकता है? I cannot say that, but as soon as possible. ठीक है. ये It is deliberating. हाँ, यहाँ Yeah, पर it is as बैठना soon as स्टाफ के लिए बहुत ही रिस्की है. So it is risky for everybody, but we are trying our level best. We are trying our level best to get a better place. मुझे लगता है आप भी रिस्क में बैठे हैं. है बराबर. लेकिन कभी ठहर जाएगा पता नहीं. नहीं, but we are trying our level best to get a good place. Since we are a public oriented office, we just cannot think about ourselves. So दोनों चीज़ें होनी है. So वो हिसाब से ही जगह there are some places we have identified. Formalities है चीज़ें उसको थोड़ा टाइम लगता है. कितना प्लेस चाहिए पड़ेगा आपका ऑफिस के लिए? Around 1000 square meters. 500 चौखण मीटर जमनीर G+2चे बांदकामाच्या परवान्या खातीर आतां PDA वा TCP फावटी मारपाची गरज ना अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशदेंत जाहीर केलें. TCPच्या वळेरेंत आशिल्ल्या आर्किटेक्ट्सांक आतां ही परवान्याची कागदपत्रां सेल्फ एटेस्ट करची मेकळीक दिल्या. 21 दिसां मेरेन एखादो परवानो मान्यताये बगर उरल्यार ताका मान्यताय मेळ्ळ्या अशें समजुपाक येतलें अशें राणेन ह्या वेळार सांगलें.
तशेंच ह्या विशींच्यो सगळ्यो प्रक्रिया ऑनलायन जातल्यो आनी लोकांक ताच्या फायली खंय मेरेन पावल्यात हें आतां घरा बसूनच कळटलें, हे राणेन ह्या वेळार स्पश्ट केलें. एरिया हा ती 500 स्क्वेअर मीटर पर्यंत बिल्टअप एरिया आम्ही जे आयडेंटिफाय आम्ही जे सांगल्या त्यो बिल्टअप एरिया अप टू 500 स्क्वेअर मीटर्स विच विल बी ग्राउंड +2 along with the stilt will be under self-attestation, so that if we are empaneling some we are opening the empanelment for architects, so that they'll be empaneled with the Department of Town Planning. So you can go to that architect where we have reduced the further experience, we have reduced from 10 years to 5 years, and as a result of which they'll be in a position, so there's more scope for more number of architects to take part and engineers to take part, so that they can attest these plans. So up to 500 square meters, you don't have to go to the PDO, you don't have to go to the town planning department, you can directly get it self-attestation and pay online the fees that are required of infrastructure and other things. This is a revolutionary step as far as the Department of Town Planning is concerned. युक्रेनांतल्यान परत घरा आयिल्ल्या भारतीय विद्यार्थी आनी पालकांनी राज्यांतल्या विद्यापीठांत शिक्षण पुराय करपाक मदत करची, वेवस्था करची अशी मागणी केंद्र सरकारा कडेन करीत जंतर मंतर दिल्ली हांगा आंदोलन केलें. युक्रेन MBBS स्टुडंट्स पालक संघटनेच्या 18 राज्यांतल्या सुमार 500 परस चड विद्यार्थी आनी पालक ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. आमच्या भुरग्यांक युक्रेनांत जाल्ल्या गॅराक लागून शिक्षण सोडून परतून येवचें पडलें. सरकारान ज्या तरेन युक्रेनांतल्यान आमच्या भुरग्यांक भारतांत हाडून तांचे जीव वाटयल्लो तेच प्रमाण तांच्या फुडाराचोय विचार सरकारान करचो अशें जमिल्ल्या पालकांनी मागणी केली. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोगान 4 मार्चाक अधिसुचोवणी जाहीर करून परदेशी वैजकी पदवीधारक जांची इंटर्नशीप झुजाक लागून लांबणारीर उरल्या तांकां इंटर्नशीप भारतांत येवन पुराय करूंक येता अशी सांगला. मजगती भारतांतल्यान 20,000 परस चड विद्यार्थी वैजकी अभ्यासक्रमांकाच्या शिक्षणा खातीर युक्रेनांत केल्ले झूज सुरू जाल्ल्यान ते भारतांत परतले.